श्रीकृष्ण लिहिलेंतू कालिया दमन एक महत्वपूर्ण लीला असं तांतू आमका मस्त सकड शिकता अशी उपदेशू प्राप्त असं कालिया दमन कृष्णानं गौचारण शूर केले मगीर केलेली असं गौचारण सूर करचे पुढे म्हणजे 5 वर्ष प्राय अशेचे पुढे वत्सपाल लीला म्हणून करचे आशिल्ले सन गायो गायीचेर डुव तांकां घेवन गोपालन करचे आशिल्ले ताजे मागीर गोपाष्टमा दिसान तूं 5 वर्स जाली मागीर 5th बर्थडे जाली मागीर कार्तिकान तुकांची अष्टमी आयली त्या अष्टमीन तूं कृष्णाक भारी विधीपूर्वक शांडिल्य ऋषींनी गौचारण विधी केलेलो आणि व्हडली प्राय जाल्लेली गायो तांगेल्या जबाबदारी दिलेली ताजे मागीर कृष्णानं दूर दूर वचचे सूर केले ताचे फुडें लागीं लागीं वचचे आशिल्ले वासरा घेवन कितले लागीं वचचे आशिल्ले नंदभवना गुड्ड्यार वचून सकडा पशी वयर वचून देख पोडका तितले थंय मात्र वचचे ताची भायर वचचे ना अम्मा यशोदा अम्मा केन्नाय मन आयल्यार ही दिसान तूं वयर चोवणू पळोवका तेन्ना देखू पडका तितले दूर मात्र वचचे ताचे मागीर दूर वचचे ना हो नियम आशिल्लो वासराक घेवन वतना पण व्हडली गाळ दिली मागीर दूर दूर वचचे आरंभ केले तेन्ना ही लीला जाल्लेली त्या वर्सान तूं या दिसू बलरामा जयंती म्हळ्यार श्रावण पौर्णिमा श्रावण पौर्णिमा दिसू रोहिणी आम म्हणाली की बलरामा तुगेले आज जाय दीस न्हू रे तू आज गौचारण वचू नाका तुका अभिषेक करचे आसा मंत्रोच्चारण करचे आसा ब्राह्मण सेव करचे आसा दान दिवचे आसा त्या तू घर लागीं राब त्या निमित्ती त्या दिसू बलराम मागशी राबलो आणि कृष्ण मात्र मुखार चमकले आताची मागी मस्त काण आसा ती कालिया दमन लीला करचे मागशी मस्त काण आसा एक म्हणटा थंय एक नंदगांव लागी गांव आसा त्या गांवा नाव आसा गेंदोखर अशें नाव आसा थंय कृष्णान बॉल खेळचे आशिल्ले तेन्ना एक पण बॉल खेळताना श्रीदामान बॉल लायलो तागेलो बॉल आशिल्लो त्या दिसा कृष्णान तो बॉल दूर उडयलो दूर म्हळ्यार दूर नंदगांव पाशी वोर न्हू जमुनान तो पावलो तो वृंदावना वचून पावलो तशी नंदगांव वृंदावनाचो पार्ट आसा तर एक उत्तर दिशेकडे आसा थंय देखून उडलेलो बॉल आशिल्लो तो दक्षिणेक यमुनान तो वचून पावला रंजनी माताची सायलेंट कर का मागीर श्रीदामान सुरू केले म्हाका मेगेल बॉल जावका म्हणून कृष्णान म्हणलें वडना रे तो जमुने भितर पडला न्हू आता कशें काडचो सोदो न्हू ना म्हाका मेगेलो बॉल जावका कृष्ण सांगता नाका रे मेगेले आनीक बॉल आसा तुका नवो बॉल दिता ना म्हाका नवो बॉल नाका म्हाका तुगेलो मेगेलो बॉल जावका म्हणून सन चेडू न्हय तेन्ना कृष्ण म्हणालो ओके वचा आमी मागीर यमुना वचून तूं काड दित बॉल म्हणून ताणें थंय दाखोवन भायर सरली ती आणि चमकून वृंदावन आयली ती ताजे मागशे आनीक काण आसा ते म्हळ्यार राधेन कृष्णाक डान्स करूं शिकयला नृत्य कला यमुना किनारे बसून मस्त मस्त नमुन्यान डान्स शिकयला नृत्य कला निपुण करून सोडला नटराज म्हणून करून सोडला तांतू नृत्य शिकयताना जाय म्हणून रॉंग स्टेप्स घालचे म्हळ्यार ती एक शिकयता मागीर हो रॉंग स्टेप्स घालता मागीर ती वापस शिकयता मागीर वापस थोडो वेळ वता मागीर मस्त काल घाल मागीर राधा कळता की तो जाय म्हणून करता म्हणून कित्याक तितले चड वेळ राधा राणी ओट्टू मेळता म्हणून येता करच्याक डान्स करच्या लायक येता
शिकच्या भारी हुशार आसा पण जाय म्हणूची रॉंग स्टेप्स घालून काल व्यर्थ करचो तांतू मस्त काल राधाराणी वट्टू मेळता म्हणून मागीर राधाराणी कळता की हाका पुरो येता जाय म्हणून करचें अशें म्हणून मागीर तीन कोपचें आसा आनी वचचें आसा. सांगचे तात्पर्य म्हळ्यार राधाराणीनं कृष्णाक डान्स शिकयले, नृत्य कला. एक पंत कृष्ण आयलो आणि राधा आणि हांगा पुरो वट्टू आशिल्लीं ती. तेन्ना कृष्ण असो नवीन पद लावली ते दाखयत आसा. तेन्ना ललित म्हणटा इतले कसं भरम दाखयता, पुरा तुका राधेन शिकयल्लो हांवें, आमगेले येत रावन भरम दाखयता तूं. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ह्या तीन शिकयल्ले ह्या मेगेल नवीन स्टेप्स हांव स्वता जावन केल्लेले ते. इतलें तुका भरम आसा वय, मागीर तूं आमकां अशी एक नृत्य दाखोवका, अशी एक डान्स दाखोवका ते आमी केन्नाय कोणय पळयनी. कृष्ण म्हणटा जायतो दाखयता तुका. त्यावेळी मना आशिल्लें कृष्णाक की आतां हांकां असल नमुना डान्स दाखोवचे आसा की कोणीय जगत्यान तूं दाखयनी पळयनी विचारय करनी कल्पना करनी कसं नाही करनी मना केन्नाय कोणाक येनी अशी आमी डान्स गोपींक दाखोवका म्हणून तागेलें मना आशिल्लें. निमित्त जालेल्या श्रीदामाल बॉल पडलो म्हणून सक्कड मागीर पुरो गाय आनी पुरो घेवन थंय दाखवून चमकून 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 दक्षिण दिशेक वृंदावना येता ती, यमुना किनारा येता ती. आणि यमुना किनाऱ्यान तू तेन्ना कालिया नाग येवन बसला. कालिया नागाक दमन करचे काय तरी निमित्त जावका न्हय म्हणून त्या चेडवाल बॉला निमित्त आणि गोपील डान्सा निमित्त मस्त नमुने निमित्त करून देव थंय पावता. आता कालिया संक्षेप कहाणी म्हळ्यार कालिया आणि पुरा जमुनान तू कशें आयलो. गरुडान केन्ना येवन थंय सर्प खावचे आशिल्ले, सर्प आनी फिश खावचे आशिल्ले. तेन्ना तांणी पुरो कंप्लेंट केल्ले आनी तांणी मागीर सर्प पुरा तांगेल्या अम्माला गेल्ली, कद्रू कद्रू अम्मा. कद्रू अम्मान सांगिल्लें तुगेले व्हड भाव आसा न्हय शेषनाग तागेल्या वचता ती. ताणें मागीर शेषनागार वचून विनंती केल्या की अण्णा पळय आमगेलें जीवन आनी तूं मस्त कश्टार आसा. गरुड येवन केन्नाय हांगा फिश खाता आसा, आमकांय खाता आसा, आमी कशी आमगेले वंश जतन करून दवरचे. तेन्ना अनंत शेषान तांकां मार्गदर्शन केलेलें की तुमगेले जमुना नदी भितरी सौबरी मुनी म्हणून तपस्या करता आसा, प्रसिद्ध महात्मा आसा, तागेले मस्त शक्ती आसा, तोच तुमकां ह्या संकटाकून वाचयता म्हणून. तेन्ना पुरा मागीर सर्प आनी फिश वचून सौबरी मुनी मेळटा ती आनी सौबरी मुनीन तेन्ना गरुडाक शाप दिला, तूं अपास केन्नाय यमुने भितर आयल्यार तुगेलो वध जाता, तुगेलो मृत्यू जाता म्हणून. तशी गरुडाक सौबरी मुनी दाखवून शाप घेवचे कसं नाही अगत नाशिल्लें, ताकाय शाप साध्य आशिल्लें. पण गरुड महावैष्णव ताणें साधूले शाप म्हणे आशीर्वाद म्हणले करून नुतच थंय देखून संपून गेला, वापस केन्नाय थंय येयनी. ताजे मागीर थोड्या दिसांनी मागीर उपास कालिया नाग आणि गरुडा युद्ध जाला, मस्त भयंकर युद्ध जाला. न्यायालयारी भूमीरी मस्त कडेन कष्ट युद्ध केला. युद्ध करता 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 कालियाचे के दुर्बल जाता, बलहीन जाता. तेन्ना कालियाक धांवन 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 ताची मागची गरुड धांवन धांवन येता आनी मागीर कालियाक यमुना नदीक पडता. तेन्ना कालियाक उडगास येता, अरे ताका यमुना भितर येवचें ना म्हणून शाप मेळ्ळास न्हय, वचा आमी यमुना भितर वचा म्हणून भिवन गरुडा भयान कालिया उदका भितर प्रवेश करता. उदका भितर प्रवेश जाले मागीर गरुडाक वता आसा की म्हाका हांगा उदकान तूं प्रवेश ना, उदकान तूं प्रवेश केल्यार म्हाका मृत्यूदंड आसा म्हणून सौबरी मदील शाप आसा. तेन्ना उडगास येवन तेन्ना कालिया जमुना भितर धांवता तेन्ना थंय ताका सोडून गरुड वापस वता. तेन्ना मागीर ताजे मागीर त्या काळाक मागीर कालियान जमुना भितर परमनंट तागेले निवास सुरू केलो. ताणें आयले मागीर तागेले 1000 तागेले फंड्स आशिल्ले, तातूंत कितले विश आशिल्ले, इतले विश आशिल्ले की त्या उदका भितर पुरा उदकाक विश जाल्ले. त्या उदका भितर विश गेले मागीर पुरा तातूंतले फिश जळके पुरा कासव आनी पुरा मृत्यू पावला.
यमुना भितर किनाऱ्यान तू कितले वेले असती, रूख असती आणि सनसान झाड असती पुरा मोन गेल्ले ती. इतली थंय त्या विशा परिणाम असं की आकाशा भितरल्यान यमुना वयल्यान कोणी पक्षी गेल्यारी त्या विशा परिणामा खातीर तो ते पक्षी मोन पडता. इतले त्या विशा परिणाम बाष्प जावन खंय खंय वाऱ्या भितर आसा. यमुना उदका लेवला वयर वचून खंय ते बाष्प वता खंय त्या विषाचे. इतले भयंकर विष संपूर्ण जीवसृष्टी नष्ट जाल्ल्या काही. ना थंय ट्रीज आसा ती, ना रूख आसा, कसं ना पुरा काही जाला. अनेक काणी आसात ताजे मागची. त्या कालिया घाट म्हणून मागीर जाल्ले, त्या कालिया घाटा लागीं एक व्हडलो कदंबा रूख आशिल्लो, कदंब वृक्ष. त्या कदंब वृक्षारी समुद्र मंथना वेळारी अमृत निर्माण जाल्ले मागिरी, अमृत निर्माण जाल्ले मागिरी धन्वंतरीन येवन तो कलश हाडले मागिरी ते लढाई सुरू जाली देव आणि दानवाले. तेन्ना गरुडा भितर गरुडान त्या हातान तो कलश घेवन आकाशा उबला. तेन्ना राक्षस परमाक्ष धांवता ती. तेन्ना गरुडू यमुना भितर वृंदावना भितर येवन चिक्के वेळू ह्या वृक्षारी बशिल्लो काही. तो कलश घेवन बशिल्लो. तेन्ना भविष्यांतू हांगा वैवस्वत मनवल्या 28 द्वापर युगांतू कृष्ण येवन लीला करता. ह्या रुखार चोडू उदकांत उडकी मारता हे पुरा गोत्तो आशिल्ले निमित्त गरुडान 2-4 थेंब अमृत ह्या वृक्षारी दवरला. 2-4 थेंब अमृत तांतू वर्षाव केला. त्या निमित्त त्या वृक्षाला मृत्यू जायनी. बाकी सक्कड वृक्ष सान वड पुरा वृक्ष वेली पुरा कैद जाल्ल्या ती, मृत्यू जावन नष्ट जाल्ल्या ती त्या विशा परिणामा निमित्त. आणि त्या विशा परिणाम त्या कदंबा वृक्ष जायनी कित्या म्हळ्यारी गरुडान ताजे वेरी 2-4 थेंब अमृत घाल्लेले. अनेक वर्णन असतं शास्त्रांतू की कृष्णान केन्ना पाय दवरले त्या वृक्षारी तेन्ना तो वेल्लेलो वृक्षही जिवंत जाला. हे बद्द आसा, कल्पभेदानुसार ते बद्द आसा. तर तेन्ना केन्ना ते पावली ती पुरा गोपाल आणि पुरा गायो आणि पुरा बैल आणि पावले मागिरी सकळांक ताण लागली. सकळान वचून तांणी उद्दा पिल्ले त्या विशा उद्दाक. त्या उद्दा पिल्ले सत्ताक सक्कड गोपाल आणि सक्कड गायो आणि बैल पुरा मोन पडले. त्याचा कृष्णा भारी बेजार जालो. इतलो भयंकर कालिया तागेले विष इतलो भयंकर स्पर्श केल्ले मागीर तात्काळ मृत्यू जाता काही. तेन्ना कृष्णान तागेले दयापूर्ण करुणापूर्ण तागेली दृष्टी सकळा वेरी गुंडायली. सकळांक पळयले. तेन्ना ते पुरा गोपाल आणि गायो बैल पुरा वासरी पुरा जिवंत जाता ती. आणि जिवंत जाल्ले मागीर तांकां दिसता की कृष्ण रुखार चडला म्हणून. तेन्ना श्रीदाम म्हणटा नाका रे नाका नाका म्हाका ते बॉल नाका कसं नाका तू म्हाका वापस यो. ते दळतय कृष्णान पुरा आमगेले त्या हांगा वस्त्र काडून कुर्टा बांदून आणि पैलवाना म्हणके हप्प हप्प अशी करून वयर वचून उदकांत उडकी मान जाल्ल्या. ते दळत सकळांक कोच जाला. आम्ही बॉला हाडटो धरिलो पण हांगा पुरा उदकांत तू कालिया नागाला पुरा विष आसा. ते आमगेले कृष्णाक भारी हानिकारक आसा. ते सांगचे फुडें कृष्णान उडकी मान जाल्ल्या. उडकी मारली मागीर इतलो व्हडलो आवाज आयला आणि इतलो पुरा उदक उबला. कालिया त्या उदका भितर ताणें एक महाल केला राबच्या खातीर. व्हडलो महाल यमुना भितर केला. अशें सांगिल्लें की पाताळ थंय तागेले लोक आशिल्ले खंय. यमुना उदका भितर पाताळ थंय तागेले राज्य आशिल्लें खंय. ताणें पुरा हाहाकार करून दवरले आशिल्लो. तांतू भितर तागेलो सकाळ तागेलो महाल आशिल्लो. थंय कृष्ण पावले निमित्त कालियाक भारी आश्चर्य आणि क्रोध जाला. मेगेल उदका भितर येवची कोणाला हिम्मत आसा. मेगेल विशा निमित्त पुरा जीवसृष्टी नष्ट जाल्ल्या. कोणेय हांगा येवचे साहस धाडस करना. कोणाक हिम्मत ना हांगा येवची, धैर्य ना. तेन्ना कोण वो चेडू कोण सांचल्लो उदका भितर येवन म्हाका डिस्टर्ब करतास म्हणून तो भायर आयलो तागेले 1000 पन्न घेवन आणि त्या चेडाक ताणें धरचे प्रयत्न केला. मागीर उदका भितरी मस्त वेळ युद्ध जाला काय. मस्त वेळ कृष्णाक तागेल्या त्या कॉयल्सा भितर घट्टी धरून दामाटून दिश मारचे प्रयत्न केला. मागीर कृष्णान अनिमा सिद्धी प्रयोग करून
तांतूल्यान सान जावन तातलो भायर पळोवन मागीर अपास येवन कालियाक मस्त मुष्टी प्रहार केला आणि मस्त कष्ट दिला. मागीर कालियान तागेले शेपटीन कृष्णाक मारला. मागीर कृष्णान अनेक ताका मुष्टी मारल्या. अशी करून मस्त युद्ध जाला भितरी. आणि ते दोळ थंय ती खबर पावता नंदगावांतू की आज ही बलराम वत्सनी आणि आजीची कृष्णान उडकी मारल्या उदकांतू म्हणून. तांतू नाग आस तागेले विष आस त्या उदकांत उडकी मारले म्हणून ते खबर पावली. ते खबर पावल्यार ते बलराम नाशिल्लो न्हय. बलरामू तागेले अम्मा रोहिणी मागीर कृष्णाला अम्मा यशोदा आनु नंद महाराज आणि पुरा उपनंद पुरा तागेले बालगड पुरा ग्वाल बाल तांणी केन्ना येनात भायर ती. आता कृष्णान उडकी मारले मागीर कृष्णा उदकांत देखूपणा अशी खबर पावल्या थंय. त्यांनी कशें आयले थंय? त्यांनी कृष्णाला चरण चिन्ह पळोवन 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 आले. जंगला भितर कृष्णा चरण चिन्ह मागशी लागून 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 त्यांनी पावल्या ती. कितले कष्ट आस पळय. खंय हायवे आणि मार्ग ना की आज खंय वचचें म्हणून फिक्स ना. खंय मनायल थंय वचचें. तर त्यांनी कशें सोदून काडले. कृष्णाल आणि बलराम कृष्णाल आणि चेडूवाल आणि गायेले चरण चिन्ह मागशी मागशी वचून 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 त्यांनी कालिया घाटार पावली ती. तेन्ना यशोदा अम्मा थंय आस, रोहिणी अम्मा मागीर नंद महाराज उपनंद पुरा हांवें पावल्या ती. आणि पुरा चेडू भयभीत जावन रडता ती. गाय रडता ती. बडबडान आवाज करता ती. ग्वाल बाल रडतात पुरा. तेन्ना यशोदा म्हणटा की मेगेल पूत खंय आसा मेगेल पूत खंय आसा. तर सकळ म्हणटा ती उदका भितर आसा. केन्ना गेला मस्त वेळ जाला आनी उदकांतून भायर येनी. तेन्ना अम्मा म्हणटा की हांव आतां उदका भितर वता. मेगेल कृष्ण जिवंत रमनातली हांवूय मरता. सकड भायले मनशान घट्टी धरली तिका. वच्चा दिनी तिका. हांव वता वच्चा दिनी हांव वता वच्चा दिनी. मागीर त्या वच्चा दिना मेतरी वच्चा दिना म्हणून तिका बोध चुकला आणि बोध चुकून ती थंय पडली सकाळ. ताचे मागीर अपास ताका बोध आयलो. शुद्धा देवीक अपास उदका वचचे प्रयत्न करता तेन्ना उदका वयरी रगत आयले अशी. मस्त पुरो रगत आयले. कोणा म्हणून गोतना. कालिया आलं की कृष्णा म्हणून गोतना. पण मना विचार आयलो की कृष्णा लगत अशा पुरो. कृष्णाला मृत्यू जाल्लो की जिवंत आस की कोणा गोतना. ताचे मागीर अपास यशोदा बोध चुकलो. नंद महाराज बोध चुकलो. अपास बोधार आयली ती. ताचे मागीर अचानक कृष्णा कळले की हांगा भायरी अम्मा आनू आणि बाप्पा आणि मांतू पुरा आयल्या ती. पुरा जाणां मस्त कश्ट आसा म्हणून तांकां चिके सांत्वन करचे खातीर कालिया घेवन वयर आयली ती. आणि कालिया मत्यारी उडकी मारली उदका भितरी. आणि मागीर कालिया उदका घेवन वयर आयलो. आतां उदका वयरी कालिया आले 1000 फन आसा ती. ताजी वयरी कृष्ण आसा. आणि ताजे वयरी कृष्णान डान्स करप सुरू केला. सांगिल्लें गोपीक तुमकां एक दीस हांव विचित्र डान्स करून दाखयता. मेगेलो डान्स करून दाखयता. राधा राणी म्हाका शिकयनी अशी विचित्र डान्स करून दाखयता. कृष्णान डान्स करप सुरू केलें. कशी डान्स आसता पळय नृत्य कशी. आमी केन्नाय नृत्य करचे कशी. आमकां स्टेज जावका या नेल जावका त्या स्थिर आसा का. ते नेल स्थिर ना तेन्ना आमी सांगता ती अरे हे स्थिर ना गट्टी करा ती मोळे मारून गट्टी करा ती. डान्स कशें करचें स्थिर जावको नेल. आमी केन्नाय नृत्य करचें आसल्यार आमकां स्थिर भूमी जावका स्थिर स्टेज जावका ताजेर नाच करचो आमी. पण कृष्णान खंय नाच केलेलो खंय नृत्य केलेलें. अस्थिर स्थानारी नाच केलेलें. एक फन्नारी पाव धरले तागेले विष आणि पुरा अग्नी भायर पडटा तेन्ना सकाळ जाता. तागेले पांय सकाळ वता. आनीक फन्नार पांय दवरले ताजे ते पुरा घट्टी जाल्ले घट्टीत विशान घट्ट जाल्ले पळय त्या पांय दवरता ताका विष पुरो भायर पडटा उजवाय भायर पडटा आणि त्या पुरा अशी सकाळ येता. अशी प्रत्येक हाजेरी डान्स करता करता वता. अस्थिर भूमिरी अस्थिर स्थानारी. आणि गोपी पळयत आसा अरे कंचन म्हणून नाच हो. नाच खातीर स्थिर भूमी ना. तशी कितले लायक डान्स करता. आणि कालिया खातीर कशी कालिया खातीर प्रत्येक देवाल पद मारी पद कमल वज्राक हाता मणके. कालियाक कशें अनुभव जाता देवाल पांय पडता तेन्ना वज्राघात जालेलो अनुभव जाता. तांतूल्यान विष पुरो भायर पडता. तांतूल्यान उज्ज पुरो भायर पडता. तांतू मस्त कष्ट मस्त 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 वेदना जाता ताका.
आणि वापस अनेक वयर येता, तकाळी पायर दवरता. आणि गोपी कशी दिसता? त्या चरण कमल लोण्यापाशी मोव असं काही. आणि त्या लोण्यापाशी मोव चरण कमल चप्पल घाल नाशी केन्ना वत्ता पळय वना वत्ता नव्हे. तेन्ना गोपींक पुरा कष्ट जाता. काही कांटो लागतं की, काही फातर लागतं की, केन्ना आमी बोट लायल्यार लाल जाता काय, तांबडे जाता काय. तशी ते कोमल कोमलोत्तम लोण्या म्हणके चरण कमल आसा पळय, ते तागेले पडता आसत तागेले वरी. तांकां दिसता कितले कोमल चरण कमल म्हणून. त्या कोमलोत्तम चरण कमल तागेले खातीर वज्राघात म्हणून प्रस्तुत जाता आसा ती देवाला सिद्धी असतात. आणि तू एक वेळारी देव विरोधाभास दाखयता. विरोधाभास म्हणजे कशी? सकळापाशी कोमल चरण कमल, सकळापाशी वज्राघात करताले. एक वेळारी जाता असं, एक वेळारी. आणि देव डान्स करता असं लायक करून. इतले सुंदर पदलालित्य, इतले सुंदर तागेले इतले चंद डान्स करता असं. आकाशांत पुरा इंद्र गंधर्व आणि यक्ष किन्नर किंपुरुष पुरा ಒಟ್ಟು जाल्ले ती. नृत्य करता निपुण, पद म्हणटा निपुण, वाद्य वादुजंत्र निपुण, आणि डान्स करता आणि पद म्हणते पुरा नमुन्याच्या कलाकार देवता पुरा ಒಟ್ಟು जावन त्या खंयची नमुन्या डान्स करता पळय कालिया वैरी, ताका ताल आणि सूर दिवचे प्रयत्न करता ती, पण तागेले तारो हागेले तालू मेळना. कृष्णाला सूर ताल तांगेल मेळना. तांणी प्रयत्न करता असता ती आकाशांत, तो डान्स करता असता ती तागेल बट्टू, पण कृष्णाला सूर ताल तांकां मेळना. अशी मस्त पण जाला. चंद्र सरोवरांत तो रास केलेलो पळय तेन्ना तशी जाला. आणि शरद पौर्णिमा डान्स केला वृंदावनान तेन्ना तशी जाला. खंय कृष्णान डान्स केला. प्रतिपंत देवता जाणान येवन पुरा प्रयत्न केलेलो आसा की आमगेले आणि आमगेलो सूर कशी मेळता म्हणून, आणि ताल कशी मेळचे, पण केन्नाय तांकां मॅच करूं जायनी. तांगेल देवता ताल आणि सूर, आंगेल डिवायन दिव्य ताल आणि सूर कृष्णालो. आणि कसन वाद्य, एक मुरली, एक हाता कांकण आणि पायाचे घुंगरू, पायाचे पुरा पैंजण, तीन मात्र वाजोवचे. आनी पुरा विंगड विंगड वाद्य घेवन वाजोवचे असं देवतान. पण तरी इतली फुडा विंगड विंगड वाद्य घेवन वाजयले मागीर कृष्णाली मुरली आणि गोपील कांकण आणि गोपील पायाचे पैंजण हागेल पुरा सूर तांकां मेळच जायना. तरी त्यांनी मस्त प्रयत्न केला. आकाशांत डान्स करता असं ती आजी वैरी कृष्ण डान्स करता असं. आणि गोपींक भारी आश्चर्य, त्या कृष्णाला डान्स पळोवन सगळा दुःख नष्ट जाल्ले. यशोदा नंद महाराज पुरा ग्वाल बाल पुरा पळयत आसा ती. तांणी पुरा आश्चर्य जावन पळयता ती, अरे आता कितले भई केलेले आहे, आतले कृष्ण किंवा भैया भितरी कितले चंद नृत्य करता आसा. हा आमकां तो मस्त लायक शिक्षा उपदेश आसा. त्यामुळे कृष्णा भितरी अशी शक्ती आसा की आमगेल आणि तुमगेल जीवना भितर कितलेय कष्टमय परिस्थिती असल्यारी, कितलेय कष्ट जाल्ले असल्यारी, त्या कष्टा भितरी परम आनंद दिवची शक्ती कृष्णा भितर आसा. कितलेय दुःखदायक जाल्ल्यारी कृष्णा तांगेल भक्ता खातीर त्या दुःखदायक स्थिती आसा पळय ताका कन्वर्ट करून आनंददायक स्थिती करता. आत्ता पळय कृष्ण गेल्लो की म्हणून भंय आशिल्ले, कृष्ण खंय गेलो म्हणून कोत्ता, ताका बोध चुकिलो. आमकां कसनय जगच्या आशी ना काही, आमकांय मोर्चा आसा काय, आमच्याय मोर्चा, अशी पुरा अंतिम तांगेली पुरा उलयता ती. आणि 5 मिनटां मागीर कृष्ण भंय जाले मागीर पुरा आश्चर्य करून पळयता ती. इतले सुंदर नृत्य करतास कृष्ण म्हणून. पुरा दुःख पुरा कष्ट विसरून गेले ते. कृष्णान मस्त वेळ काही डान्स केला, मस्त वेळ नृत्य केला. किती वेळारी इतले मस्त वेळ केला. तेच दोळतय पुरा तागेल्या कालियाच्या होडसान तो फंडान तुल्याना पुरा विष भायर पडतय. पुरा कडेन पायर दवरून सक्कड कडेन विष नष्ट केला. आणि मागीर केन्ना पुरा ते विष नष्ट जालें पळय तेन्ना पुरा तेन्ना सकाळ येता तशी. ताजे मागीर ते विष आशिल्ले निमित्ती कालिया मना भितर पुरा राक्षसी प्रवृत्ती आशिल्ली. तो विष खंयचे? द्वेष रूप विष. ते द्वेष रूपी विष लागले आशिल्ले निमित्ती ताका क्रोध आणि पुरा द्वेष आणि पुरा संपृक्त जावन आशिल्लो. केन्ना कृष्णान दय कोरून करुणा कोरून पुरा विष काण घाला, पाय लावून वज्राघात कोरून पुरा विष काण ताका विष मुक्त केल्ले. तेन्ना कालिया शुद्ध भक्त जाल्लो, परम वैष्णव जाल्लो. हा एक द्वेषपूर्ण विषपूर्ण व्यक्ती आशिल्लो कृष्णा चरण स्पर्श जावन शुद्ध भक्त जाल्लो, महान वैष्णव जाल्लो.
सगळा की आश्चर्य. आणि आता कालियाक ताणे मारचे म्हणून केलाय, वध करचे म्हणून केलाय. तेन्ना कालियाल मस्त बायलो आशिल्ली सकाळी. तांकां दिसलें तांणी पुरो पळयत आसा ते उदका भितर बसून. तांकांय भारी दुख्ख जाला. आमगेल्या बामणा भितर येता बामणाक धोवळी राक्षस आसा, तागेले अंदर द्वेष आसा, पुरो आसा. पण बामूण न्हय म्हणून तोय मोग आसा. म्हूण तांणी कशें करचें, सांजसान चेडणाक सर्पा घेवन सर्प येद्रा दवर न्हू, ताजे मागशी अम्मा येद्राक सर्पपुत्र अशें करून पुरा बायलो थंय पावल्यान ती. पुरा बायले पावन लायक करून गोल राबून कृष्ण कालिया वयर डान्स करता आसा. तागेले एक शेपटी आतां धरले आसा. आत्तां मारचे की मागीर मारचे म्हणून तयारी आसा. तेन्ना सकाळान येवन प्रार्थना केल्ली आसा. दशम स्कंदान तूं मस्त दिगची लायक प्रार्थना केल्या. नागपत्नी पुरा कृष्ण भक्त आशिल्ली ती. तांगेल बामूण द्वेषपूर्ण आशिल्लो, तांकां कोत्त आशिल्लें कशें करचें. बामूण सांगलें आयकना. आत्तां मृत्यू येद्रा राबला तेन्ना आमी प्रार्थना करून पळया आमगेल्या बामणाक जीव वंचूच खातीर. सक्कड नागपत्नीन प्रार्थना केल्या. तेन्ना कृष्णान त्या नागपत्नीली या प्रार्थना आयकल्या, याचना प्रार्थना निवेदन आयकला पुरा. तेन्ना कृष्णान लेखलें की व्हडना बा तागेले बायल म्हगेले भक्त आसत न्हय, तांगेलें निवेदन आयकून हाका हांव सोड दिता म्हणून आमकां केन्नाय आयुश्यांत आमगेलें जीवन केन्नाय अशें आसपाक, केन्नाय पाप करता ती, केन्नाय पुण्य करता ती, केन्नाय सांग करता, केन्नाय वायट करता ती. आमगेल प्रवृत्ती, आमगेल कर्म, आमगेल केन्ना केन्ना आमी चुकतात तेन्ना. पण ह्या सगळ्या भितरी केन्नाय आमगेले वट्टू भक्त आसका ती. आमकां भक्ता संघ आसुका. ते बायल म्हणून असले वडना, बामूण म्हणून असले वडना, चेडू म्हणून असले वडना, आणि गुरु बंधू असं म्हणून म्हणना, गुरु भगिनी असले म्हणून वडना. कसनय रुपान तूं आमगेले संघ केन्नाय वैष्णव वाटो आसका. आणि तांगेल प्रार्थना निमित्त आमकां वांचूक फाव आसा. आमी एकले असल्यार आमगेल्या काला येद्राक आमकां वांचूक कांय चान्स ना. पण तागेले पुण्य कशी, तागेले बायल पुरा वैष्णव आशिल्ली ती, कृष्णाल भक्त आशिल्ली ती. तांणी रायट टायमार येवन थंय प्रार्थना केल्या. तेन्ना कृष्णाक भारी खुशी जाल्या आणि कालियाक ताणें सोडून दिला. जावं तुका हांव मारना म्हणून सोडलें. तेन्ना कालियान मस्त देवाला स्तुती केल्या की तूं कितले दयाळू, कितले कृपाळू, कितले करुणानिधान म्हणून. मेगेल म्हणजे पतीत मनशाक तुम्ही वध करचो सोडून म्हाका तुम्ही दय केल्या, म्हाका तुम्ही जीवनदान दिला म्हणून. तेन्ना कृष्णान सांगला 2 नमुने वर्णन आसा ती. एक वर्णान तूं कृष्णान सांगलें कालियाक की तूं आतां हांगा दाखवून भायर वचूका, वृंदावन सोडून वचूका. तूं आशिल्ले निमित्ती सक्कड वृंदावन वासींक कितले कश्ट जाला, जीवसृष्टी नष्ट जाल्या, सगळ्यांक भय निर्माण जाला, सगळ्यांक कष्ट जाला. म्हाका वृंदावनान तूं या पुरो पसंद ना. तूं येवन पुरो अशे नमुन्या भय कष्ट निर्माण करचें म्हाका अजिबात पसंद ना. तूं हांगा दाखवून वचूका म्हणून. तेन्ना कालियाक आनी तागेल्या बायलांक, खास तागेल्या बायलांक वृंदावन सोडून वचची मना ना. तांणी इतली वर्स वृंदावनात निवास केला, तांकां वृंदावनात आसक्ती निर्माण जाली. बामूण राक्षस आसा, बामूण राक्षसू आणि द्वेष विष घेवन बशिल्लो आसा. पण तांगेल निवास वृंदावन, तांगेलें मन अनुकूल आसा वृंदावनान. तांकां वृंदावना विशय आसक्ती आसा, तांकां वृंदावना विशय प्रिती आसा. म्हणून कृष्णान आदेश केला मागीर बामणा वता आनी तांकांय वचूका. तांकां भारी बेजारू, तांकां वृंदावन सोडून वचचें मन जायना. अशी आमी वृंदावनात निवास करता. की वृंदावना भायर वचची म्हळ्यार आमकां कश्ट जावका, आमकां मनान तूं दुख्ख जावका. वृंदावना भितर आसक्ती आसलेली आमगेल्या जिवनान तूं केन्नाय आमकां कश्ट ना, केन्नाय भय ना, मृत्यू भय ना, पतन जावचें भय ना, कसनय भय ना. तेन्ना अशें सांगलें की ताजे मुखार एक गांव आसा अजय वन म्हणून. अजय वनान तूं कृष्णान अगासुरा मारलेले. अगासुराक थंय कृष्णान मारलेले. त्या गांवांत वचून कालिया आनी तागेली पत्नी राबलीन ती. तांकां मुखार वचचे पांय मुखार वचना ती. तांकां बारी कश्ट आसा मुखार वचचे खातीर. तेन्ना मस्त दिवस थंय राबून ताची मागिरी कालिया आनी वचून आयच्या काळान तूं आमगेले एक पृथ्वीर एक देश आसा फिजी आयलंड म्हणून, थंय वचून कालियान निवास केला. आणि आज त्या फिजी आयलंडान तूं कालिया देवस्थान आसा. त्या पुरा देशाचे देवता कालिया, आणि तो राक्षस देवता न्ही, परम भक्त परम वैष्णव कालिया नाग.
तांगेल तो आराध्य दैवत पूज्य दैवत तांगेले आजी कशी देश आंबेल ग्राम्य देवता असं कुलदेवता असं वन्य देवता असं देश देवता असं राज्य देवता तसे तांगेल देश देवता कालिया नाग असं पण हांग कृष्णानं तक शुद्ध करून पेटेलो परम वैष्णव पूजनीय थंय राबला आजे थंय आसा आमगेले इस्कॉन सेंटर असतंय एक वर्णन अशें दुसरे वर्णन अशें आयला अनेक युग कल्प वेदांतू हे कृष्णान कालियाने पुरा विष आनी पुरा काण घाल्ले मागीर कश्ट दिले मागीर कालिया शुद्ध जाला तेन्ना कृष्णाक कालिया नेमगिला कृष्णा देवा कसन सेव करूं गेली तुमकां प्रसन्न करचे खातीर सेव करचे मना आस म्हाका तेन्ना देवान सांगिल्लें तूं सर्प पक्षी जाव न्हू तूं गोल वयर बैसू न्हू म्हाका स्वर्गलोकान तूं पुरो यात्रा करची मना आस म्हूण तेन्ना देवाल दयेन कालिया नाग सर्प पक्षी जाला पक्षी सर्पूय आनी पक्षी आसा अशी एका सर्प पक्षानं परीक्षिताक दंश केल्लो आशिल्लो तशी सर्प पक्षी आता ते जाती ना तू सर्प पक्षी जाव न्हू कृष्णान तागेले वयर बैसू न्हू कालिया पुरा उब्बून पुरा भूलोक भुवरलोक स्वर्गलोक जनलोक तपलोक सिद्धलोक महालोक पुरा अशी सत्यलोक पुरा भोंवडून हाडल्या आणि कालिया आंगार बैसून माथ्यार बैसून सक्कड देवतांक दर्शन दिला सक्कड देवता लोका वचून सक्कड देवतान प्रार्थना केल्या देवाक पुष्पवृष्टी केल्या पुरा सक्कड पूज केल्या भोग लायला सक्कड पुरा देवता लोक वचून अपास वृंदावन आयले मागीर कालिया मागीर तू हांगा वच म्हणून सांगला मागीर कालिया थंय देखून वचून गेला अनेक काणी असतात तांतू अनेक कल्पांतू आता हे पुरो डान्स पळयलो न्हय पुरो गोपींक भारी खुशी जाली आणि खंयचो नमुना डान्स खंयचो नमुना नृत्य केला आमी केन्नाय पळयनी केन्नाय विचार करनी केन्नाय कल्पना करची जायनी आमकां राधेनी शिकयनी कसा नमुना डान्स हो म्हणून सगळ्यांक भारी खुशी जाली आणि तांकांय मना आयलें की आमकांय ताजे वरी डान्स करच्याक चान्स मेळका म्हणून तेन्ना कृष्णान पेटयले कालियाक वापस आपयले अरे कालिया वापस यो रे आमकां वापस डान्स करचे आसा म्हणून तुवें आणि वापस कालिया तेन्ना तो राक्षस ना तेन्ना तो शुद्ध भक्त आसा तेन्ना ताणें येवन त्या कालिया भितर कालिया माथ्या वयरी पुरा गोपी आनी पुरा उट्टू जावन डान्स केला रास डान्स केला रास डान्स कालिया कितले व्हडलो जाला अशें पळय तेन्ना विस्तार करून पुरा वृंदावन भूमी म्हणके विशाल रास मंडल जावन राबला आणि त्या रास मंडलारी सक्कड गोपी मेळून रास डान्स केला ते मस्त दिवस ते आता कृष्ण केन्ना रास डान्स करताना 1 घंटो करचो न्ही एक ब्रह्मांड रात ही तांतू काडचे आसा 132 कोटी करोड वर्ष डान्स करचे आसा प्रतिपंत करताना एक पृथ्वी वयली एक तिथी वता एक तिथी चेंज जाता पण त्या एक रात्री भितर 12 घंटे भितर ब्रह्माल 12 घंटे थंय डान्स करचे आसता न्ही नौका विहार करतानाय ब्रह्माल 12 घंटे नौका विहार करचे आसा सक्कड लीला अशी करची आसा आणि हांगा पृथ्वीन तुली एक तिथी मात्र बदल जाता अशी कसा नमुना डान्स केला कालिया वयरी कालिया काय भारी तृप्ती सगळ्यांक भारी तृप्ती असे अनन्य नृत्य त्यांनी संपादन केला थंय आता एक नमुना प्रश्न आसा कालिया केन्ना म्हणटा कृष्णा वचत तू हांगा दोन भायर वच तेन्ना 2 नमुने वस्तू आसात तांतू एक वस्तू म्हळ्यार कृष्ण सकळापशी श्रेष्ठ पर्यावरणवादी जलशुद्धी वायू शुद्धी अवकाश शुद्धी पृथ्वी शुद्धी अग्नी शुद्धी पुरा कृष्णान केला पण कशी जलशुद्धी केन्ना केली कालियाक दमन करून जलशुद्धी केल्या यमुना भितरी जल पुरा विष मुक्त केला त्या जलतत्व शुद्ध केला कृष्णान मागीर 2 पंत अग्नी दावानल पिऊन दावानल पान करून अग्नी शुद्ध केला अग्नितत्व शुद्ध केला व्योमासुरा मारून व्योम म्हळ्यार अवकाश स्पेस व्योमासुरा मारून अवकाश शुद्ध केला ब्रह्मांड लिला तू त्या मृदभक्षण करून मत्ती खाऊन आणि ब्रह्मसंमोहन लिहिलें तू पुरा वासरू जावन पुरा प्रत्येक कडेन वचून गवत खाताना तण खाताना माती खाऊन प्रत्येक एक कण कण वृंदावनान तुले खाऊन भूमी शुद्ध केला कसं झालं भूमी शुद्ध केल्या ब्रजराजे पान करून जल शुद्ध केला कालियाक दमन करून अग्निशुद्ध दावान पान करून आणि कसं भरले अग्नी पृथ्वी जल वायू वायू म्हळ्यार केन्ना तणावर्ता मारले म्हळ्यार
तेन्ना तृणावर्ता म्हणले तेन्ना वायू शुद्ध केला, वायुमंडल पुरा शुद्ध केला. तृणावर्त ही हॅज कम विथ एज अ फॉर्म ऑफ वायू. तृणावर्त बवंडर म्हळ्यार वर्ल्ड विंड ते वायू जावन पुरा हाहाकार केला ताणें. तर कृष्णानं वायू तत्व शुद्ध केला. अशी 5 नमुन्यानं पंचतत्व शुद्धी कृष्णान केल्या. सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण शुद्धीकरण करतालो कृष्ण भगवान. तेन्ना ताणें मागीर भायर वताना नेमगेले की म्हाका गरुडा भंय आसा, हांव हांगा जमुना भितर कसो आयलो. गरुड आनी हांव युद्ध केलेलें तेन्ना म्हाका गरुडान मारचे टायम आयलो तेन्ना हांव भिवन तूं उदका भितर आयलो. म्हाका गरुडा भंय आसा, हांव हांगा दाखोवन भायर पडलो मागीर वग्गी गरुड येवन म्हाका मारता, हांव कशी अभय मेळटा. देवान सांगलें की तुका कोतना तुका देख पडना न्हय, तुगेले माथ्यारी मेगेल चरण चिन्ह निर्माण जाला. प्रत्येक तुगेल्या हुडसारी प्रत्येक तुगेल्या पडणारी मेगेल चरण चिन्ह आसा. ते चरण चिन्ह गरुडा देख पडता, तागेले पूजनीय ते मेगेल चरण चिन्ह. तुगेल माथ्यारी केन्ना मेगेल चरण चिन्ह तेव्हा पळयता तेन्ना तुका अटॅक करना, तुगेले आक्रमण करना. तो तुका वंदन करता, तू महावैष्णव म्हणून वंदन करता. तेन्ना तागेले बायलांक प्रश्न नेमगेले आसा देवाक, हे कसले ताणें पुण्य केल्लें, इतले पुरा पाप करून, इतले पुरा द्वेष करून तुमगेले चरण ताका माथ्यारी ताका प्राप्त जावं तशें ताणें कसन पुण्य केल्लें म्हणून आमकां गोत ना. अशें म्हणून मस्त पळोवन ताणें नेमगिला तागेले बायलान पुरा. तशी त्या अनन्य कृपा कसन कारण ना, ताणें पुण्य केल्लें तपश केल्लें म्हणून कसन कारण ना. देवान दय कोडल्याकल्यार तो कोणावेय दय कोड साध्य आसा. तेन्ना कालिया वैरी पांय दवरून तागेले चरणचे निर्माण करून तागेले अलंकार तो कालिया प्रत्येक फन्ना तागेले अलंकार देवाल चरण चिन्ह प्रकाशमान तेजस्वी अनेक चिन्ह आशिल्ले चरण चिन्ह ते प्रत्येक अनंत चरण चिन्ह तागेले माथ्यार आसा. ती त्या पुरा चरण चिन्ह अलंकार घेवन तो फिजी आयलंडला गेला म्हणून तो पूजनीय जाला. तशी कालिया लीला भारी 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 चंद लीला. वृंदावना भितर आजी कालिया घाट आसा आणि म्हाका तो मस्त वेळ मेळ्ळा तुमकां फोट दाखोवचें बरें आशिल्लें. तो वृक्ष इतला विचित्र वृक्ष आसा तो कालिया वृक्ष. भितर पुरा हॉलो आसा, पुरा कडेन हॉलो आसा आणि सदैव 12 महिने तूं इतले पाचवी पान आसा ती लायक करून त्या राखडा भितरी एक कलश आसा. ते तुमकां वचून पळोवपा थंय गरुडान कलश दवरलेलो न्हय, त्या कलशाचे थंय लाकडा भितर स्वयंनिर्मित चरण आसा, तंतू कलश आसा, अमृत कलश. आणि कोणाकय ते मस्त ना गोतुना की आमगेले कुंभमेळा आता कुंभमेळा एक पंत अर्ध कुंभ आस काही, एक पंत पूर्ण कुंभ आस काही, एक पंत कुंभमेळा 12 वर्सां भितर आसा. नाशिक उज्जैन हरिद्वार आणि नाशिक उज्जैन हरिद्वार आणि काही चार नमुने आसा. त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, नाशिक उज्जैन त्रिवेणी आणि इलाहाबाद. प्राणिक 5 कडेन ना कुंभमेळा जावचे आसा 12 वर्सां एक पंता. त्यामुळे वृंदावन धाम सकडापशी वैरी, सकडापशी फूड आहे. गरुडानं अमृत कलश घेऊन वृंदावन आयलेशे आणि वृंदावनान तू त्या रुखकारी कलश दवरून अमृत थंय घाल्लेलें आसा. ती त्या निमित्त सकडापशी सुरवे कुंभमेळा वृंदावनात जावचे आसा. हांव अटेंड केल्लें आसा वृंदावनान. तू ताचे मागीर गरुड थंय दाखोवन उबून मागीर उज्जैनान तू केल्या ड्रॉप्स घाल्ल्या थंय, केल्या थेंब हांगा घाल्ल्या ती, केल्या थंय घाल्ल्या ती. ताचे मागीर ते सकळापशी महाकुंभ सुरवेचो वृंदावनांतलो. आणि यमुना किनाऱ्यान तू ते आसा थंय ज्ञान गुजरी म्हणून थंय मस्त मैदानान तू मस्त थंय टेंट घालची आसा ती. आणि 1 महिनोभर ते कुंभमेळा आसा. अशी पुरा रहस्यमय आसा पुरा. तांतू त्या कालिया घाटान तू थंय सकाळ पुरा यमुनान तू आमी 1986 गेल्ले पळय तेन्ना यमुना उदक थंय ते आशिल्लें. ताचे मागीर यमुना मागशी वचून रोड जाला निर्माण. आता यमुना दूर गेल्या आणि कालिया घाट थंय आसा, रोकू थंय आसा. तो कल्पवृक्ष कृष्णा लील ताणें पळयल्या पुरा त्या वृक्षान. कितलीं वर्सां पोरनो वृक्ष कृष्णा आशिल्लो तेन्ना नाशिल्लो. कृष्णा चरण स्पर्श जावन तो वृक्ष अमर जाला. गरुडाले अमृत बिंदू थंय प्राप्त जाल्ले निमित्ती तो वृक्ष अमर जाला. थंय तागेलें दर्शन करचें म्हळ्यार भारी भाग्य. त्या वृक्षा लागीं वचून प्रार्थना कोरका, कसन प्रार्थना कोरका की सकडापशी
व्हडली कारण हांगा येवचे आम्ही या जगांतू जन्म मृत्यू जगांतू येवचे सगळा पशी व्हडले कारण म्हळ्यार द्वेष ह्या देशा निमित्ती आम्ही हांगा आसा ते आजी द्वेष ना असल्यारी आम्ही देवा वट्टू आशिल्ली ती पण द्वेष असले निमित्ती आनीक हांगा आसा ती कालिया त्या द्वेषा प्रतिनिधी असा कालिया प्रत्यक्ष द्वेष रूप तेन्ना आम्ही प्रार्थना करता देवा आम्ही जावन आमगेले मनान तुला द्वेष आमकां काडू साध्य ना आमगेल्या साधनान तू इतली शक्ती ना की आम्ही जप करता ती तपस्या करता ती व्रत करता ती तातूंत इतली शक्ती आमकां साध्य ना की आमगेले द्वेष आम्ही सन्मूल नष्ट करचो आमकां साध्य ना तेन्ना तुम्ही कशी डान्स करून पळय सहज डान्स करून लायक करून संद डान्स करून तुम्ही ताका द्वेष मुक्त केला तशी आमगेल माथ्यार डान्स करून तुम्ही आमकां द्वेष मुक्त करता आमगेल भितर वेल पुरा द्वेष आमकां काण सोडका वज्राघात जाल्यार वडना वज्राघाता कष्ट जाल्यार वडना एक पटी आमगेल वैरी माथ्यार डान्स करून तुम्ही आमगेल द्वेष नष्ट करता आनी आमकां पवित्र करून शुद्ध भक्त करता अशी म्हणून थंय प्रार्थना करता त्या द्वेषा निमित्त दिवशा वैरी मस्त भाष्य केला ती कशी हो द्वेष मूळ आमगेल द्वेष देवा खातीर आसा आनी केन्ना आमी देवा विसरता पळय तोच द्वेषू देवा भक्ता खातीर निर्माण जाता आनी केन्ना देवा भक्ता आमी विसरता पळय तेन्ना आम सामान्य जनता खातीर आमगेले त्या द्वेष प्रकट जाता मूळ द्वेष देवा खातीर ताजे मागीर वैष्णवां खातीर ताजे मागीर आम जनते खातीर कोणालाय लायक जाल्ले आमकां पळोवच जायना तांकां चड दुड्डू मेळ्ळो आमगेले पेक्षा चड प्रॉपर्टी जाल्ली आमगेले पेक्षा चड शिकली ती आमगेले पेक्षा चड प्रमोशन जाल्ले म्हणून आमकां ते पळोवच जायना आमकां सहन जायना जाळ येता ती ते जाळ येतात पळय ते आमकां हांगा ह्या जगांतू अपोस जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या चक्रांतू पुरो आमकां अपोस पेटयतात त्या द्वेषा निमित्त आमी फुरड हांगा आसा ती त्या कालिया तो आमगेले भितर आसा कालिया नाग आमगेले भितरी द्वेष जावन बसला आणि देवाळ द्वेषू वैष्णवाल द्वेषू सगळ्या जनताल द्वेषू आमकां अपोस प्रकट जाता आसा ताजे निमित्त आमगेलें अस्तित्व भारी कष्टमय आसा आमकांय कष्टमय आसा आमगेल द्वेषा निमित्त दुसऱ्यांकय कष्टमय आसा तेन्ना आमी त्या रुखा लागी बसून हृदयपूर्वक प्रार्थना करता की देवा आमकां तुमी तुमगेल्या चरण कमलान तुल्या अमृत बिंदू आमगेले माथ्यार पळोवन आमगेले भितर वयले द्वेष पुरो नश्ट जावका अशी पुरो प्रार्थना करता तेन्ना देव आमगेले भारी करुणा करून प्रेम करून आमगेले वरी दय करून आमकां ते द्वेष मुक्त करता ती ताचे खातीर केन्नाय प्रार्थना करता आसपा प्रार्थना करता आसपा आज देवाल दय अशी पळय आज सकाळी आणि काल सकाळी आमी जप करतना झुमारी आमगेले एक डिवोटी गुरुबंधू आसा ताणे काली दाखयला कालिया घाट आजी कालिया घाट दाखयला रूख दाखयला तो अमृत कलश दाखयला पुरा परिक्रमा करेल्या पुरो दर्शन केला काली दाखयला आजी दाखयला की हांव म्हणलें कितले व्हडले भाग्य आसा पळय हांव 2-3 दिसाचो न्हू कालिया दमनावरी चिंतन करता आशिल्लो तेन्ना देवाल दयेन म्हाका 2 दीस दर्शन जाल्ला हांव 2 दीस प्रार्थना केल्या की ते विष एक पर्यंत नष्ट जावो त्या विषा निमित्त आमी हांगा कितली वर्स कितली जन्म कष्ट काडता आसा ती आणि ह्या कालिया घाटा मागशी अनेक चांग स्थान आसा त्या म्हळ्यार व्यंकट भट्ट तागेले पूत गोपाल भट्ट गोपाल भट्ट ताणी चैतन्य महाप्रभू ओट्टू तांणी 4 महिने थंय चतुर्मास निवास केल्लो ह्या कालावधी आज कालावधी त्या कालावधीन तू 4 महिने चतुर्मास निवास केला काही श्रीरंगमान तू तेन्ना त्या सभेन तू नित्य दिसभरी श्रीरंगम देवस्थानात तू देवाना डान्स करचो आशिल्ले चैतन्य महाप्रभून त्या प्रेम संकीर्तन करून दिसभर सांजे घरला येवचे आसा आणि घरला येवन थंय राबिल पळय त्या राबिल कडेन गोपाल भट्ट सांज चेडू 5 वर्सां आन वेंकट भट्ट अन्नाल भाव प्रबोधानंद सरस्वती संन्यास जावचे पुढे नांव म्हाका गोतना ताचे मागीर संन्यास घेतले मागीर नांव प्रबोधानंद सरस्वती तांणी 4 महिने चैतन्य महाप्रभूला रात्रभर संघ केला 4 महिने कितले 120 दिवस 120 राती 12 घंटे नित्य राती चैतन्य महाप्रभू वट्टू बसून कृष्ण लीला वर्णन आयकला ताची मागीर श्रीरंगम सोडू प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन आयली ती आणि मागीर वृंदावन महिमामृत राधा सुधानिधी आणि वृंदावन अष्टकम वृंदावन शतकम अशी मस्त पुरा सुंदर अतिसंत त्यांनी पुरो शास्त्र निर्माण केला आणि तांकां प्रबोधानंद सरस्वतीक तांगेले एक
विशेष सांगले म्हळ्यार सांगल इतल्या वृंदावना मोग कोणा ना काही त्या पुरा मोग वृंदावना मोग असला प्रेम त्या पुरा प्रकट झाला वृंदावन महिमावृतांत अशें सांगला की कोणाक वृंदावना विशयांत मोग जावका म्हणून असल्यारी प्रेम निर्माण जावका म्हणून असल्यारी त्या ग्रंथ वाचूका काही म्हाका प्रत्यक्ष म्हाका ऐंद्र प्रभू तांणी सांगिल्लें आशिल्लें एक पंथ देवा येद्रा सांगिल्लें आशिल्लें की तुगेल मनान तुका वृंदावना विशयी प्रेम जागो म्हणून मना असल्यारी तू प्रबोधानंद सरस्वतीला वृंदावन महिमामृत निश्चित वाचूका म्हणून त्या दिसू हांव ते बूक हाडू वाचचे सुरू केलेले त्या अद्भुत ग्रंथ असतो तर त्या प्रबोधानंद सरस्वती तांगेली समाधी कालिया घाटार आसा कालिया रूख आसा येद्राक ताजे मदीं स्टेप्स आसा ती तशी मागची तुगे 2 मिनटां चमकून वचूका आणि एक सांची अशी कूड आसा त्या कुडान तू प्रबोधानंद सरस्वती तांगेले समाधी मंदिर आसा थंय वचून पांय पडका आणि प्रार्थना करका की तुमगेल मनान तू तुमगेल हृदया भितरी तुमगेल्या हृदया भितरी कसं नाही तुमगेल्या वृंदावना विशयी प्रेम आसा पळय अद्भुत प्रेम आसा त्या प्रेमाचे एक अंश मात्र आमकां प्राप्त जावका म्हणून थंय वचून दंडवत प्रणाम करून प्रार्थना करका आणि याचना करका अशी फरास भारी चंद स्थान वृंदावना परिक्रमेन तू छान येता आणि आम्ही चमकून वताना उजू बगले येता ताजे मुखार गेले मागीर कालिया जाल्ले मागीर मदन मोहन मंदिर येता आता ताजे मागीर अनेक काणी आसा ती कशी म्हळ्यार कालिया भितरी कालियाक दमन करचे खातीर मस्त काळू थंड उदकान तू कृष्ण उदका भितर आशिल्ले मागीर त्या वल्ल्या आंगाल्यान तू डॅन्स केला थंड वाऱ्यान तू ताजे मागीर भारी शी जाला कृष्णाक हे पुरो कालियाक पेटोवन जाल्ले मागीर कृष्णाक भारी शी जाला भारी थंड जाल्ल्या तर कृष्ण येद्रा चमकून गेल्या ती आणि थंय वचून एक सान एक गुड्ड आसा ते वयर वचून बसले मागीर थंय 12 सूर्य देव आयले ती आमगेली पृथ्वी कशी एक सूर्य आसा एक आदित्य आसा 12 आदित्य 12 सूर्य देव ओट्टू आयली ती आणि तांणी ओट्टू मेळून कृष्णाक हीट दिला काही आम्ही कशें म्हणटा ते मेडिकलान तू हीट फॉर्मेंटेशन तेन्ना मस्त थंड जाल्ले मागीर ताका हीट दिता ती ताका उदकान तू आंगाल बुड्डोवन ताका मालिश करता ती उदकान घालून कशी करून त्या उष्णता वाडूका म्हणून तेन्ना कृष्णाक दिव्य पद्दतीन 12 सूर्यान ओट्टू येवन तांकां उष्णता दिल्ल्या उंचाण दिल्ल्या ताजे मागीर थंड कृष्ण आशिल्ली वॉर्म जाल्ली ती मागीर वाण जाल्ली उष्ण जाल्ली ती आणि मागीर कृष्णाक मस्त हूम आयली दिव्य स्वेद बिंदू प्रकट जाल्ली ती आणि ताची धार निर्माण जावन त्या गुड्ड्या दाखवून सकाळ देवन एक तळ निर्माण जाला कशी आपण सांगता 12 सूर्याले हीट ताजे मागीर उष्ण ताजे मागीर हूम आयल्या ताजे मागीर हुमाची धार निर्माण जावन सकाळ देवन एक तळ निर्माण जाला ताजें नांव कसं नाही प्रस्कंदन सरोवर 1986 तो आम्ही फर्स्ट टाइम गेले वृंदावन टू परमपूज्य राधानाथ स्वामी वटू तेन्ना आम्ही ते प्रस्कंदन सरोवर पळयला ताजे मागीर तो नष्ट जाला त्या प्रस्कंदन सरोवरान तू ते पुरा तळ निर्माण जाल्ले आणि व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्रस्कंदन म्हळ्यार हूम येवची प्रक्रिया प्रस्कंदन म्हणटा ती प्रस्कंदन सरोवर थंय निर्माण जाला म्हळ्यार एक कृष्णान कालिया वयर राबून नृत्य केले कितली वट्टू केले पळय निमित्त श्रीदाम बॉल पडलो म्हणून आणि त्या गोपींक डान्स करचे पळोवच्या मना आशिल्लें म्हणून मागीर थंय वचून ते आनीक स्थान निर्माण केला कसं नाव तागेलें 12 आदित्य टील थंय बैसून 12 सूर्यान देवाक हीट दिल्या त्या स्थानाचं नाव कसं नाही 12 आदित्य टील मागीर थंय कोण आयला सनातन गोस्वामी वचून थंय निवास केला मागीर थंय कोण आयला मदन मोहन देव प्रकट जाला अशी पुरा सनसन लीला ते आसा ती अशी पुरा त्या सुंदर कालिया घाटाक आम्ही नमस्कार करूया प्रार्थना करूया 12 आदित्य टीलाक आम्ही प्रार्थना करूया प्रस्कंदन सरोवरा प्रार्थना करूया देवाक प्रार्थना करूया की आम्ही जाल तितले वगी ह्या देशांतल्यान मुक्त जावन तुमगेल्या चरणा खातीर येवका तुमगेल्या चरणा लागीं येवका तुमगेल्या सेवेन तूं रुजू जावका या पुरा जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्रांतल्यान मुक्त जावन तुमगेल्या सेवेन तूं द्वेष रहित जावन शुद्ध हृदय करून तुमगेल्या सेवेन येवका आतां सेवा करता आसा ती पण आनी मनान तूं द्वेष आसा ती दोष आसा ती ते द्वेष रहित जावन तुमगेल्या खातीर शुद्ध सेवा करचे खातीर आमी प्रार्थना करता आसा ती आमगेली प्रार्थना तुम्ही स्वीकार करून घेवका आमकां आशीर्वाद दिवका अशी म्हणून आम्ही प्रार्थना करूया
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.